नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। आयपीबीची प्रकल्पांक एचपीसीसी भशेन तत्वता मान्यताय फायनल न्ही 12 प्रकल्पाचो रिव्ह्यू विरोधक म्हणटा स्कॅम हाऊस कमिटी नेमात आयपीबीचो पंचनामो निमाणे बहिष्कार। पांच वर्सां वयर कंत्राटदार आशिल्ले कुशळ कामगारांक रेग्युलर करपाक फुडले 3-4 म्हयने भितर क्लियर धोरण पर्रीकाराचें उतर पूर्ण स्वायत्त संस्था सोडून बाकीच्यांक 7th पे। गोंयकार कसिनोनी ड्रग्स स्कुलां कॉलेजांनी काँग्रेसीन कसिनो हाडून चूक केली बीजेपीन तांकां पोसचे अशें ना कसिनो ड्रग्स पुलिसिंगाचेर पर्रीकार सरकारान खंय वगडायलें। भारताचे 13वे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीक राष्ट्रपती भवनांतल्यान फेरवेल देशाक उद्देशून निरोपाचो संदेश मंगळारा 14वे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदांचो सोपूत विधी। ड्रग्स सोरो सेक्स बायला भुरग्यांचेर अत्याचार बेशिस्त गाडयो चलोवप असले पुलिसांक पच्चे ना खंयचोय फावोर हाडल्यार पुलीस सुटचे ना पुलिसांक शिटकावणी। आणि चौथी रेन फॉरेस्ट चॅलेंज ऑफ रोड मोटर सर्त गोंयांत सुरू कदंब पठाराचेर ऑफ रोडिंग थरार मंगळारा सावन दक्षिणेंतल्या दोंगरांनी 30 तारखे मेरेन गोंयांत एडव्हेंचर। आयपीबीचेर हाऊस कमिटी नेमात म्हूण विरोधकांनी नेट धरलो। आयपीबीन प्रकल्पांक एचपीसीसी भशेन गुंतवणुकीचे नजरेन मान्यताय दिल्या फायनल न्ही 12 दुबावित प्रकल्पांचो रिव्ह्यू चल्ला। वाणी एग्रो सध्या होल्डार म्हूण उद्देग मंत्री पर्रीकाराची जाप। सरकारान आयपीबीच्या प्रोजेक्टांक जमनी दिल्यो कसले झोनांनी कसले प्रकल्प येतात प्रदूषण लायट उदकाचें कितें ओपन स्पेस कितले काय म्हूण काँग्रेसीन स्कॅपाचो दुबाव। प्रकल्पांचो रिव्ह्यू म्हणजे नेमकें कितें काय म्हूण प्रस्नूय आयलो काँग्रेसीन निमाणे बहिष्कार घालो। कन्सल्टंट नासतना कशें तुमी जमनी तुमी हे प्रोजेक्ट घेतले एकच प्रश्न विचारत आणि कन्सल्टंट इज नॉट एन कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इट इज ओनली एन एडिशनल वी कॅन ऑल्सो एनालायज आमी एनालायज करता कन्सल्टंटा कडच्यान आमी पर म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटाचेर कितलो एम्प्लॉयमेंट जातलो आनी ताका कशा पद्दतीन प्रायोरिटी दिवपाची ते आमी कन्सल्टंटा कडल्यान ठरयतले। कुणय 24,99,658 स्क्वेअर मीटर जमीन घेतले टोटल आणि वेर्णा 68,45,000 घेतल्या। आता तुम्ही आता अलॉट केले इंडस्ट्री केले सगळे ते उदक आसा थंय लायट आसा हे सगळे तरी तुम्ही करता काय तुम्ही ते 4,000 कोटी डेफिसीट आहा ते प्रोजेक्ट दाखोवपाक सोदता। इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळी यंत्रणा उबी केल्ली आसा आणि मुख्यमंत्री जातकच हांवें ती मिटींग सुद्दां घेवन इंडस्ट्रियल इस्टेटीक हे उदक मेळपाची व्यवस्था केल्ली आसा। And please give me the status of Vani Agro which was put on review. First of all, I am not aware of number exactly, but we took a review of all 151 projects. We found, I think, around 10, if I am not mistaken. It's not 25. The number may be slightly varying. We classified the 151 into different varieties. One variety where the project has been completed already or is moving towards completion. Most of the project, more than 80 or 90, are moving towards completion. About 8-10 projects have been found to be virtually closed by the promoter themselves. So we have decided that this will be carefully analyzed. हाऊस कमिटी काढा कित्याक बिकॉज अर्देवर ह्याच प्रश्नाचेर आमचे डिस्कशन चाललेले आसा। हाऊस कमिटी काडपाक काय हरकत ना न्ही तुमचे क्लियर आसा हाऊस कमिटी काढपाक सीएमा काय हरकत ना कित्याक वाणी माननीय मंत्र्यान उत्तरा दिल्ली आसा बद्दल तुम्ही सारखी क्लियर ना हाऊस कमिटी काढूया कित्ते खाली बिकॉज अध्यक्ष गेले आता अध्यक्ष डिस्कशन करते किती करपाचे हाऊस कमिटी काढली म्हणून आता वाईट काय ना माननीय विरोधी पक्ष नेते सारखे बसून घेयात 12 प्रोजेक्टा बद्दल अजून क्लॅरिटी ना अर्देवर तुमकां हाजेर डिस्कशन जाले आमचे तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालयता। You go on your seat. तू तुझ्या सीटार वचून बस।
तू सिटार वचून बस पयली. तू सिटार वचून बस. मान्य विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात पयली वचून बस म्हणून. You go and sit. You first sit. विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात. स्पीकर सर ताका उभारून बाहेर स्पीकर थंय बसून उलय. सर तू थंय बसता. तुम्ही आम्ही सरळ public to ask, हाऊस कमिटी काढा म्हणून to be- तुम्ही हाऊस कमिटी काढपा जाय आशिल्ली तुम्ही काढनात म्हणून आम्ही आता भायर सरता. हे उत्तर देत. काँग्रेसीन बहिष्कार घालून भायर सरल्या उपरांत काँग्रेसचे आमदार मिडियाकडे उलयले. आयपीबी स्क्रॅप करचो म्हूण तांची मागणी. तो प्लान जो आहा आयपीबीच्या नावार केला आनी ऑर्चर्ड एरिया आसूं तेजें कन्वर्शन कशें केलें खबर ना. दुसरो भाग म्हणजे एक नॅचरल रिसोर्सीस प्लांट आहा आमचे उदकाचो सोर्स. दुसरो उदक कॅचमेंट एरिया आहा म्हणजे ते बांद घातलं ते पाणी आडायला ते पाणी आडत ते पाणी प्लांटाक वयता त्या ट्रिटमेंट प्लांटाक आनी ते ट्रिटमेंट प्लांटाक आख्ख्या होल ऑफ गोवा आमच्या बार्देशाक सप्लाय जाता. IPB projects. Last assembly we have been opposing it. This time also we are opposing it. Simply saying that we are raising issues, no. We are for constructive issues and we are going to take it to a logical end. We have staged a walkout today and on behalf of the whole CLP we have taken a decision that we are going to stage a walkout. वाणी एग्रो जो येतालो तो जागो ऑर्चर्ड आशिल्लो. थंय 400-500 नाल्लाची झाडां आसा माडाची झाडां आसा आनी थंय इंडस्ट्री अप्रूव केल्ली. मागीर ताका झोन चेंज कोण गेलो. झोन चेंज करपाक पावरच ना कोणा सद्या. नोबडी कॅन चेंज द झोन. As per the Town Planning Act, there is no provision for change of zone except for government project. आणि म्हणूनच आज म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन रवी नायक आणि हाऊस कमिटी मागली हाचे खातीर की लेट अस गो इनटू कितें 150 प्रोजेक्ट अप्रूव केल्ले आसा म्हणटात. Should be scrapped so that it doesn't overrule. See, it can be restricted to only investment and not overruling all the other. Must first scrap the act. So it can go into that. You see, in a democracy, one government cannot remain there for as long as they like. There are changes always. The other government may misuse it. So please scrap this act. This is our request. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी खात्यांनी 5 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्ट वा NMR आशिल्ल्या कुशळ कामगारांक खात्यांनी रेग्युलर करपाक फुडले 3-4 म्हयने भितर क्लियर धोरण करतले. धोरण फाटले एप्रिला सावन लागू आसतलें. मात त्या उपरांत खात्यांक कॉन्त्रादाचेर कोणाक घेवंक मेळचें ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां. फॉरेस्ट खात्यांतल्या कॉन्त्रादा वयल्या कामगारांचो काबरालान प्रस्न काडिल्लो. पूर्ण स्वायत्त संस्था सोडल्यार बाकीच्या सगळ्यांक सरकार 7th पे लायतलो म्हणूनय पर्रीकारान जाप दिल्या. रेग्युलेशन ऑफ टेम्पररी स्टेटस ऑफ लेबरर्स. स्पीकर सर 2007 ताका हे दिला. दे हॅव गिवन अ लिस्ट ऑफ पीपल हू हॅव बीन एम्प्लॉयड इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन डिटेल्स ऑफ टेम्पररी स्टेटस लेबरर. त्यामुळे हांव ताका इतलेच एश्युरन्स दिता की येणाऱ्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर सरकार सगळे टेम्पररी स्टेटस आशिल्ले NMR कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळ्या हांच्या संदर्भान एक पॉलिसी करून तांकां खंय तरी न्याय मेळचो हाज्या खातीर डिसिजन घेतले. हांव 3-4 म्हयने म्हणटा जमला जाल्यार बेगीनूय करता पण 4 म्हयन्या भितर डेफिनेटली आमची पॉलिसी येतली. कारण भुरगे 8 वर्सां 7 वर्सां 6 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर नॉट टॉलरेबल. म्हजे कडेन येतात ते अर्दे तातलेच आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता वी हॅव टू नाव decide properly. Some compassion has to be taken into consideration. कोणे घेतले अनेक जाणांतले 2001 न्हय ताजे पयलीं घेतलेले आहा ते कोणेय घेव ते आमचे सरकार आसतना घेवं किंवा तांचे सरकार आसतना घेवं. म्हाका दिसता जाणें 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां काम केलां इदर एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ताका सारकें लिगल पद्दतींच्यान खंय ना खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आहा. आय एश्युअर द हावस दॅट विथीन 4 months वी विल कम आउट विथ अ व्हेरी क्लियर पॉलिसी and one stroke without making it a piecemeal operation of forest मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे न करता अक्रॉस डिपार्टमेंट आमी डिसिजन घेवन विशय मेकळो करू. बट म्हजें इतलेंच आसा की प्लीज डू नॉट कन्सिडर बिकॉज दे आर डुईंग द सिमिलर वर्क वेन LDC पोस्ट इज एप्लायड
they are doing the similar work and better work than a normal fellow, because he will take much more time in understanding what they are doing. So when these people are doing the LDC work there, Speaker Sir, I only want an assurance from this Honorable Chief Minister that they will be, some sort of relaxation should be done, where they should not follow in a proper procedure, because recognition has been done by this, that they have been working for that particular post as a LDC, whatever it is. त्या मनशाक घेता असताना खंयच्या पोस्टार ताका घेतलेलो हे कन्सिडरेशन आमी डेफिनेटली करतले, पण जस्ट बिकॉज ताजे क्वॉलिफिकेशन हायर आसा म्हणून कन्सिडर करपाक येना. भुरग्यांक 18 वर्सां 20 वर्सां तशेंच टेम्पररी दवरून कुसयता आमी पळय, ते खंय तरी कुसप बंद जावंक जाय. आय एश्युअर द हावस दॅट दीस वील बी, बट ताज्या फुडें कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाक दिवचो ना तें सांगता. कॉन्ट्रॅक्टाक ताज्या फुडें घेवपाकूच दिवचो ना, फक्त टेम्पररी हें आसत, लीव बीव आसत जाल्यार तितलोच कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो, बाकी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक मेळचे ना. इट मिन्स ऑल डिपार्टमेंट सेम पॉलिसी वील बी एप्लिकेबल. I have done some preliminary exercise. I have found out different types of contracts and different types of employment. So they will be all abolished and they will be absorbed properly provided they fulfill certain criteria. No, Speaker Sir, फक्त एकूच, this will be for autonomous bodies, corporations, सगळे only government departments. जे कितें गव्हर्मेंटाक लागतले ते सगळ्यांक लागतले. आतां गव्हर्मेंटाक 7th पे लागला फॉर एग्जाम्पल. I want to inform the Honorable MLA that was 7th pay आमी सगळ्यो ज्यो पळय कॉर्पोरेशन्स आसा, ऑटोनॉमस बॉडीज आसा, ज्यो सरकाराच्या पयशाचेर चलता तांकां सगळ्यांक 7th पे लागू जातलो. ज्या गॅर म्हणजे थोड्यांनी 7th पे लायना कमिशन, थोडे जाण लमसम दिता, बट दॅट वील बी बेस्ड ऑन 7th पे. वी आर इन प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सर्क्युलर, प्रॉपर सर्क्युलर ऑन दॅट, बट इट वील नॉट बी एप्लिकेबल टू ऑटोनॉमस बॉडीज which does not depend on government grant for their operation. कसिनोक सरकार कंट्रोल करूंक सोदिना. गोंयकार कसिनोनी पावले, ड्रग्स स्कुलां कॉलेजांनी पावले. काँग्रेसीन कसिनो हाडून चूक केली म्हूण बीजेपीन तांकां पोसूंक जाय अशें ना. गुन्यांवकारी पयशांनी पोसपा इतलें गोंय भिकेक लागिल्लें ना. लुईझीन धरून काँग्रेसीच्या कितल्याशाच आमदारांनी पर्रेकाराचे कसिनो, ड्रग्स, शिनळकी, पोलिसिंगाचेर मुख्यमंत्र्याचे कान पिळ्ळे. मांडवींतले कसिनो ऑन शोर करून गोंयभर व्हरपाची सरकाराची तयारी. ड्रग्स कंट्रोल करपाक जाय. त्या जाग्यार ड्रग्स वाले जे आसा तांकां प्रमोट करपाक पोलीसमॅन सपोर्ट करतात. अशे जे पोलीस आसात हांकां सोदून काडचे आणि पनिशमेंट दिवची. आता हे ड्रग्स तरी बंद करतलो. म्हाका दिसता ह्या हावजांत एकले आमदाराचोय सपोर्ट आसपाक जाय. ड्रग्स म्हणटे सगळे वाटान पावला. I am with you. We'll stop the casinos. You had said you were elected, you got elected by promising the people that I will stop casinos. I will sink the next ship. I am with you. Let us sink the next ship. You cannot still blame the Congress. You cannot say that Congress has done it and get absolved. No. की ड्रग्स इतले फ्रीली अवेलेबल जाल्या मतदारसंघात, इवन कॉलेज कॅम्पस लागून हे ड्रग्स अवेलेबल आहा. हांव म्हणटा पुलीस कित्याक एक्शन घेयना ह्या ड्रग्स जे चलता ते आमच्या मतदारसंघात. In Vasco, we had a lot of problems of drug cases. एक कार्ड गॅमलिंग गांवांनी चलता पळय, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण ह्या कार्ड गॅमलिंगा मार्फत आमचे जे भुरगे आसा हे एट्रॅक्ट जावन खुबशे वायट मार्गाक वयता. आनी आतां चवथ बीन आसल्या कारणान हे कार्ड गॅमलिंग 4-5 दीस जास्ती जातले. बंद केलांच, पूण ते सामकेंच बंद जावंक जाय. हे धिरये हे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जावं गोंयच्या आंगांत आसा, गोंयकारांच्या मातशें तरी एक ग्रावंड तरी तुवें बांदून दिवचें. ग्रावंड हांव म्हणना खंयी तांकां घालून दिवचें. ग्रावंड सालसेट सायड सगळे विलेजीन जावं खंय आसा जावं आमचे मतदारसंघांत ग्रावंड बांदून दिवचे. आनी हे धिरये हे आमचे लिगली करपाक जाय. मडको तुवें बंद केलेलो आसा. जायतो आमचो गरीब त्रासान पडलेलो आसा. हे मडक्याक मातसो तरी तूं हेल्प कर. ड्रग्साक हेल्प करिनाका. मडक्यान मातसो तरी कितेंय तरी तुजो हातभार लाग दी. लिगल जाल्यार लिगल कर, कितें करपाचें आसा तें कर. ड्रग्स आमचे बंद जावपाक जाय.
सगळ्यांचे हेतू हा की तो कॅसिनो म्हणून तुम्ही म्हणटा कॅसिनो न्ही पूण ती बोट बेश्टी बोट बाकीच्या आनी इतर एक्टिविटी करपा खातीर बोट भितर येयी काय कॅसिनो खातीर ती बोट हाडलेली हे तुम्ही क्लियर करू शकतात. थिंगा एकूच पुलीस स्टेशनान 2 पुलीस स्टेशनां गेल्ली आहा, सालिगांव आनी कलंगूट. सालिगांव स्ट्रेंथ म्हाका दिसता 70 पुलीसमॅन दिल्लो आहा आनी 70 पुलीसमॅनाची तांकां गरज ना आनी कलंगूटाक गरज आहा. आदी एकूच आहलें तें पुलीस स्टेशन. ड्यू टू सम डिफरन्सीस अर्लियर विथ द सालिगांव MLA म्हाका दिसता आतां जो MLA आहा तेजे कडेन तेका प्रॉब्लम आसचे ना. आमी म्हाका दिसता ते कंबायन करपाची गरज आहा पुलीस स्टेशन. Protect Goans from the scourge of drugs, gambling, which is normally followed with prostitution. Just because Congress has brought them, if you feel so, it doesn't mean that we should continue with them. A better sense will prevail. We will have a policy to ensure that at least in a phased manner, we remove these casinos out of our rivers. Saying that if we made a mistake, let us be magnanimous enough to accept the mistake, but let us take some steps so that we stop this madness. होमगार्डाच्या संदर्भात हांव एक सांगता की होमगार्डाचो पगार जो आसा तो ऑलरेडी सरकारान वाडोवपाचो निर्णय घेतला. ऑलरेडी पास जाले, एप्रुवल जाले. जी कितें प्रोसिजर आहा ती कंप्लीट जाली की त्या पर्टिक्युलर डेटी पासून म्हाका दिसता 1 जुलय 1 जून काय 1 जुलय अशी कितें तरी डेटी पासून तांकां 629 रुपया म्हणजे कॉन्स्टेबलाचे जे पळय सॅलरी आसा ती म्हणजे एंट्री सॅलरी त्या एंट्री सॅलरीच्या भागिले 30 करून जे अमावंट येता ते तांकां मेळटले. आतां 400 मेळटाले, 400 जाग्यार 629 मेळटले. त्यामुळे होमगार्डाचो होय विशय केला. त्या शिवाय 10% पोस्ट कॉन्स्टेबलाक होमगार्ड जर तूं बाकी अदरवायज सुटेबल आसत जाल्यार ताका घेवपाची फर्स्ट टायम रिक्रुटमेंट रुलान बदल केल्लो आहा सरकारान आनी त्यामुळे आतां हाज्या फुडें होमगार्डा वयल्यान पुलीस जावप ही प्रक्रिया चालू जातली. पब्लीक ग्रिवन्साच्या संदर्भात उलयलो. दक्षिण गोंयान ऑफीस जावंक जाय. ऑफीस जावपाची गरज ना. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मॉडेल वेर ऑनलायन ग्रिवन्स कॅन बी रजिस्टर्ड. ऑलरेडी ट्रायल चालू आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटांक सेन्सिटायज करपाचो कार्यक्रमूय चालू आसा आनी म्हजी अपेक्षा की फुडल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर ही पब्लीक ग्रिवन्साची पोर्टल हे ओपन जातले. म्हणजे तुमकां खंयच्याय पॉयंटा वयल्यान स्वताच्या लॅपटॉपा वयल्यान सुद्दां पब्लीक ग्रिवन्स आपले रजिस्टर करपाक जातले. Give a break.